गोंयांत एक इश्यू सामको पेचिल्लो आसा तो म्हणजे आमचो सुभाष वेलिंगकार हाणें आमचे सासा सचिवालयाचेर केल्ले आक्षेपारी उदाहरण ताका लागून आतां हें सद्याक प्रकरण हायकोर्टाक पाविल्लें आसा. आमचे लोवर कोर्टान तांकां एंटिसिपेटरी बेल ताचो रिजेक्ट करतकीर तांणी आतां हायकोर्टाक अपील केल्लें आसा. आज ही सुनावणी हायकोर्टान करतकीर हायकोर्टान ती 15 तारीख मेरेन फुडें धुकळ्ळें. आनीक वेलिंगकाराक आमकां सांगलां की आमच्या डिचोली पुलीस स्टेशना मुखार वचून पुलिसां मुखार वचून तांणी कॉपरेट आमचे जे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा ताणें कॉपरेट करचें अशें सांगिल्लें आसा. आनी ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज आमचे मदीं आसात आम आदमी पक्षाचे गोंयचे वर्किंग प्रेसिडेंट जसन गोम्स. जसन येवकार तुका. जसन म्हाका एक सांग की ह्या हातूंत भितर आपाचो आमचो क्रुजान इंटरवेन्शन केल्लें आसा. सो आजची अपडेट कितें आसा? आता लेटेस्ट अपडेट मेळटा ते वारें ताणें तांचे एडवोकेटान वेलिंगकाराच्या एडवोकेटान सांगला तो 5 पयलीं वचोन मेवता म्हणून. सो हाचेर तांकां आर्ग्युमेंट करपाक मेळना. म्हणजे जावं क्रुजाचो वाद इंटरव्यून घायल्ले तांकां आर्ग्युमेंट करपाक मेळना. तो पयलीं जाला कित्याक वो आयज 5 वचोन मेळटा म्हणटा. पूण जेसा फर्स्ट कंप्लेन जालें तेन्ना तरी पुलिसांनी तरी कितें तर केल्लें जाल्यार आयज हो इतलो बोड जाचना आहलो. तितले तोंडां लोकांक रस्त्यार येवच्या पडना आहलें आनी लोकांकूय त्रास जाना. आनी एक तो उचांबळाय जाली आखे गोंयभर आनी सगळ्याक ती जाचना आहली. सो पुलिसान खंय तरी तांकां प्रोटेक्ट करपाक केलो ताका. वो अदरवायज द पुलीस हॅज फेल्ड. अमित पालेकरांनी होच हें केलां की पुलीस अजूनय ताका प्रोटेक्ट करतात. कारण जे नॉर्मली जे आमचे ह्या हातूंत भितर जे प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आशिल्ले ते प्रोसिजर पुलिसांनी फॉलो केले ना. दुसरें म्हणटा ते जर ते प्रोसिजर फॉलो जाले ना जाल्यार ते कोर्टाक पळोवपाक आशिल्ले तेय कळोवंक ना असो अमित पालेकरांचो. एक्झॅक्टली म्हाका दिसता खंय तरी पुलिसांचेर दबाव आहलोलो हें करनाका म्हणून. कित्याक जायते जाण आयज काल पुलिसांत भरती जाल्या ते पॉलिटिकल अपॉयंटीज म्हणजे पॉलिटिकल प्रेशराचेर तांकां अपॉयंट केल्या. आनी ताका लागून मास्टर्सांक फेवर दिवपाक जाय म्हणून खंय तरी तें आयकचें पडटा ताका. पण एक म्हाका सांग आतां तुवें आतां पयरचे एज्युकेशनाचो विशय काडलो म्हणटा विचारता. पयर जे एज्युकेशन जालें आमचे शुक्राराक जालें, शुक्रार रातचें जालें, मागीर शेनवाराक फूल दीस भर जालें आनी आयताराक ते चर्चीन जेन्ना मागीर कॉल दिलो तेन्ना ते विड्रॉ जालें. पूण एक हें की हो जर इश्यू पळयल्लो जाल्यार जेन्ना FIR जाल्ली तुमची डिमांड आशिल्ली ताजेर FIR करात आनी अरेस्ट करप. FIR जाता फर्स्ट हें त्या दिसाक रातचो हो इश्यू फॉलो कित्याक जावप ना? सारकें सगळे पयले FIR जावचो म्हणून मागताले. आनी जेन्ना FIR जालो तेन्ना कोण एक लिडर भायल्यान येयलो आनी लोकांक घुसपाकून अबूज केले. लिडर म्हणजे कितें ताका ताचें नांव FIRाचेर येवपाक जाय आशिल्लें. तेजें नांव ना म्हूण तेणें एज्युकेशन तें लोकांक भायल्यान दुसरोच घुसपाकोड सांगलो आनी लोक आबूज जालो. रातचो वेळ लोक 3 आहलो भायर आनी मागीर रातचे आनी कोण जॉयन जाले गरज नासलेली एक्चुली. जाल्यार हें बरें जातलें. मागीर तो कितें जालो सारकें कॉमनल लायनीचेर वचपाक लागलो सिच्युएशन. आनी ऑल्सो पॉलिटिकल ऑन द पॉलिटिकल लायन तें जावचें नाका आहलेलें. इवन ऑन सॅटर्डे हांवें जावन सांगलेलें तेच लिडराक हें प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर आनी दुसरे संडे 4 वरांचेर ऑल फेथाची मिटींग आपय म्हणून. तें आयकपा रेडी ना जालें. कित्याक हांवें चोयलें जायते भुरग्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक त्रास जाताले येवपाक वचपाक. देयर वॉज वन जाणटे लोकांक चलत वचपाक पडटालें. तेंच एक नर्सांची बस येयल्ली who had worked for 12 hours shift आनी तांकां म्हळ्यार तुमी चलोवन धाडटा. ती एक आपणे ड्युटी करून येता 12 आवारांची ड्युटी करून येता नर्स आनी तेंकां चलोवन धाडटा वताचे बाराय. सो आय वी वर लुजींग द सिंपथी. आनी एक जर इश्यू आयला तो म्हणटालो की आमच्या व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ तातूंत म्हणटा आपल्याक बापूय आपल्याला एडमीट आसा आपल्याक वचपाक दिया म्हणटा ताका आडायतात आनी ताका जाता तो गोंयकार काम करता ताका
अशें करून वेगवेगळे तातूंत भितर लोकांक त्रास जाले. अशें जायत खूब केसीस जाले आनी हांवें चोयला एक प्रेजेंटेशन इस्कॉलांत एक ल्हान म्हणजे एक पेरंट्स फ्रॉम कोलवा सायड वयताली प्रेजेंटेशन आपणा भुरगीं आहा म्हणून ते वचपा दिना जाले अशे कितलेशे इन्सिडेंट जाले. दॅट वॉज वेरी बॅड. द लिडर जो पण लिडर पळय आपयता लोकांक भायर आपयता त्या लिडरान हे लोकांक समजपाक ना तो लिडर न्हू ना तो लोकांक आपयना. पळय हाजेरूच आमचो क्लियोपात कुतिनो आल्मेदा एडवोकेट ताचो ह्याच आमच्या साहित्यकारांतूच आमी डिस्कशन करता म्हणटालो की ते लोक जे आयले ते कोणे कॉल दिला म्हणजे येवंक ना ते ऑन देर ओन आयले आनी लिडर्सांक दिसले ते आमकां लागून आयले म्हणटा आनी लिडर्स इतले जाले की निमाणे कडेन लिडर्सांक त्या हाजेर कंट्रोल नाशिल्लो. सो ताका लागून तो म्हणटा की हे जे एज्युकेशन आहा न्ही ते हाताभायर वचपाच्या लेवलाचेर पावले. शेवटी निमाणे कडेन चर्चेक इंटरव्यू जावन कॉल ऑफ करपाक अनावन्स करचें पडलें. सारकें एब्सोल्युटली सारकें. हांव जाणा फादर पॉलमॅक्सान देखून त्या लिडराक कॉल केल्लें अरावंड 4 o'clock समथींग हे एज्युकेशन घेयनात म्हणून कॉल ऑफ कर म्हणून 6 o'clock तेन्ना युरी आनी एल्टन आनी क्रूज पावले तेन्ना तेंक सांगता कित्याक काय म्हणटा हो फादर आमी हेका सपोर्ट केलो एज्युकेशन बरें हांकां आपली पॉलिटिकल भाकरी भाजपा जाय आशिल्ली. ते लोकांच्या म्हणजे सांफ्राश्काच्या मोगान लागलो सांफ्राश्कां सांगून आपणाला वचून झगड म्हणून लागलो थिंगा तो आहा थिंगा आसतलो पूण आमी सोजमोंक जाय. ताणें दुकर मारून हांवें गाय मारप ना म्हजें म्हणलें तें आमी करपा जाय प्रोटेस्ट केलो आमी केलो करपा आहा तो केलो. तर थंय पण कितें आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी हाजेर अशें बी कितें हें आशिल्लें रिफ्ट आशिल्लें इन दॅट एज्युकेशनाक सारकें म्हळ्यार आमच्या प्रेसिडेंटान क्लियर कट आमचे सगळे व्हॉलंटियर आनी लिडर्सांक सांगलें नोबडी वील मेक अ स्टेटमेंट इन द मिडिया एक्सेप्ट द MLAs एंड द प्रेसिडेंट. आनी आमी डिसिप्लिनान फॉलो केलें कोणें आमी स्टेटमेंट दिवंक ना. वी वेंट देर नॉट एज अ पार्टी आम आदमी पार्टी म्हणून वचून ना आमचे कोण गेले तितले एज गोवन्स आपणाचे सेंटिमेंट दिवला म्हण ते गेले टू बी विथ द पीपल. नोवेर वी सेड आमी आम आदमीचे म्हणून आमी म्हणूंक पूण ताणी त्या लिडरान थोड्यांनी रिफ्ट क्रिएट केलें पॉलिटिकल. इज इट काँग्रेस वर्सीस हे जालें की अशें बी रिफ्ट जालें और some leaders with up leaders not none of the Congress leaders तेमी कोणें म्हणूंक ना पूण थोड्यांनी आपणाचें करपाक केल्लें गणीत हें. आतां इश्यू आसलो सेंट फ्रांसिस्काचो सेंटिमेंट्साचो ताका सायडीन दवरलो आनी आपणा 2027 कॅन्डिडेट मुखार सरले. सो कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स पळया 2027 ते मुखार कॅमेरा मुखार नाचोंक लागले सगळे कॅमेरा मुखार नाचोंक लागले. सो दॅट्स वाय ऑन संडे त्या आपल्या भितर आपाचो कोण दिसलो नाशिल्लो. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट आमी डिसायड केलें रातचें दीस इज त्या दिसा हांवें तुवें अमित पालेकराक फोन केलो. अमित पालेकर म्हणटा हांव आमकां लोकांक रस्त्यार हाडपाचें नाका लोकांक त्रास जाल्लो आमकां नाका. आमचें एज्युकेशन चालू आसा आपूण पावलो स्वता मेरशे आसा क्रूज बाणावले आसा आनी ते आमच्या लेवलाचेर आमी कितें कितें करपाक तें करतात पूण आमकां लोकांक रस्त्याचेर लोकांक त्रास दिवपाक नाका. हे अमित पालेकराचे वर्ड्स आशिल्ले. वी मेड अ डिसिजन इन द नायट इटसेल्फ ऑन सॅटर्डे नायट दॅट आमी लोकांक भायर हाडचें न्हू. आमचो डिमांड आसलो 2 दीस आमी रस्त्यार येयले लोकांक चोयले म्हणजे सगळो गोंयकारांक चोयलो आनी गोंयकारांचो डिमांड आसलो. इट वॉज अ प्रेशर ऑन द पुलीस बिकॉज दे वर नॉट एक्टींग ते करचें म्हणून. आमचे चिंचोण्या रातची एक मॅसेज येयली 9 वरांचेर फाल्यां सासे बसत्याक चॅपला कडेन बोंबेकाराचो जंक्शन आहा थिंगा सगळ्यांनी एकठांय जाय पूण 10 वरांचेर आमकां खबरूच ना कोण हे अरेंजमेंट करता तो. थंय आसतना हांव आनी MLA क्रूज सिल्वा दोगूय थिंग गेले. आमचो एक्स सरपंच वालेंतिनूय आसलो आनी एक पुलीस फोर्स आसलो थिंग थोडे एकठांय जाल्ले. आमी जावन तांकां सांगलेलें आमी पुलिसांक हितून घायलो आहा कोर्टान म्हणजे कंप्लेन घायलो आहा पुलिसान लेट द पुलीस टेक एक्शन. तुमी रस्तो आडाय नाका हायवे बंद कर नाका. इमॅजिन इफ यू क्लोज वन डे
दिसपट्टा मनीस आहा तेक त्रास जाता एक सादारण एक हॉटेल चलयता ताजो सगळो तयार आसता समोसा एक तयार करता जे कामदार आहा तो सडनली बंद करता सांगनासतना एडवान्स नोटीस दिनासतना बंद करता ताजो धन पड्यार तो लॉस तो कोण भायलो तो मायकारूच we have to see after that people सो हे जर सगळं जर एक कन्क्लुजन काढलें आनी पयर हाणें आमचे क्लियोपात्रांनी हें केल्या प्रमाणे सो हे सगळे पयल्यार एक अनऑर्गनायज कांयच ऑर्गनायजेशन नासतना सडनली एक एडुकेशन कॉल केलें आनी हे सगळें जावपाक लागलें बाकीचे कितें त्रास जाता लोकांक हे जालें ते जालें ते पळोवपाक स्पॉन्टेनियस एक कॉल दिल्ली स्पॉन्टेनियसली लोक येयलो बरो आहा लोक येयलो बरो आहा पूण एक खंय तरी स्टॉप आसपाक जाय जे कोण आपण लिडर म्हणटा तांकां कॅमेराचेर नोटंकी करपाची चड येना सो थिंग मातशें तें चुकलें आमगेलें तें जावचें थिंग मातशें तें चुकलें आमगेलें जसं म्हणजे एक सांगता आतां हें जालें पूण त्याच हो सगळो वॉर चालू आसतना आमचे हरियाणा आनी जम्मू काश्मीर आमचे असेंब्ली हेजे रिजल्ट जाले आनी अशें म्हणटाले की हरियाणा काँग्रेस इजी जिखता असो एक पोल जावचे पयलीं एक आशिल्लो आनी पूण जेन्ना रिजल्ट आयले तेन्ना हे आमचे BJP ते सामके तांचे थंय ते हातूंत आमचे लोक ज्या सरकाराचे भितिल्ले त्या सरकाराक परत जिखोवन हाडलो हातूंत भितर आनी एक हें की तुमी पयलीं लोकसभा वेळार म्हणटाले की इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेस आनी आप एकठांय हरियाणा हातूंत भितर ती परत हें जाली तुटली तुमचे जे अलायन्स आशिल्ले ते परत तुटले आप वेगळो गेलो आमचे काँग्रेस वेगळे गेले आपाचे थंय वोटींग पर्संटेज वाडली पूण एकलोय जिखून येवंक ना सो हे जर पळयलें जाल्यार कितें दिसता तुका इंडिया अलायन्स म्हणजे आसा की जाल्यार कितें आहा फर्स्ट थिंग आमी BJP कडेन शिकोवंक जाय लुजींग बॅटल कितलो जिखले ते लास्ट टायम तशें केल्लें गोंयांत तशें जाता सामकें पडपा आशिल्लें 20 टिकोन हाडले सो वी हॅव टू लर्न दॅट आर्ट ऑल्सो सारकें तें सारकें सांगता दुसरें म्हळ्यार काँग्रेसीनी शिकोवंक जाय तो बीग ब्रदर तें जावं पॉलिटिकली धाकट्यांक सेंटिमेंट्स करया आतां कितें आहा यू गो टू हरियाणा some of the states थिंगा कितें आसा लोकल फ्लेवर आसता तो आमी अंडरस्टँड जाता थिंगा जाय कास्ट पॉलिटिक्स इज इनवॉल्व लायक जाट्स आनी ऑल दॅट जायते आमी फाटली कितले तेमी फार्मर स्ट्रायक जाले थिंगा रेसलर्सांचे इश्यू जाले आनी हें तर सगळें तर कॅपिटलायज करना जाल्यार कसलो फायदो काँग्रेसी कितली करून जी एक हरियाणाची आज हार जाली काँग्रेसीक that effect has gone all over India and that effect will be felt कित्याक तांकां एक बुस्टर मेळ्ळो BJP बट आम आदमी आनी काँग्रेस हांव तेजेर येता BJPक एक बुस्टर मेळ्ळो आतां महाराष्ट्रा तांकां नेट येयलो महाराष्ट्रा इलेक्शना मागीर झारखंड आहा उपरांत दिल्ली आहा जेन्ना एज आय नो मुगे इन्फॉर्मेशन आहा म्हणटा आम आदमी मदें आनी हांचे मदें टॉक जाल्ले आमचे सगळी लिडरशीप काँग्रेसी मदें तेन्ना आतिशी मॅडम आसली स्वराज बाजार संजय सिंग संदीप पाठक आनी राघव चड्डा 5 जाण गेल्ले उलोवपाक आनी तेंचे मिटिंगाक एक उलोवप जालें तेन्ना काँग्रेसीन ऑफर दिली 5 तुमकां 5 सिटां दिता आउट ऑफ 90 आम आदमी पार्टी वॉज नॉट रेडी फॉर दीस इलेक्शन बिकॉज आमची सगळी लिडरशीप भितर आसली हे परस पयलें इलेक्शन जाल्लें जाल्यार आपाचे 30 पोस्ट सीट येताले 20 ते 30 येतालीच जेन्ना सगळी लिडरशीप दिल्ली भितर पडली तेन्ना आमचें ऑर्गनायजेशन हालवलें इन हरियाणा दे डिडंट नो वॉट टू डू आनी संदीप पाठक वॉज इन चार्ज तेकाय त्रास जाले टू गेट इट इन टू कंट्रोल वॉज लुकींग ऑल ओवर इंडिया ऑर्गनायजेशन सो ह्या टायमार जेन्ना हे 5 उलोवपाक गेले काँग्रेसीन तांकां ऑफर दिली 5 सिटां दिता म्हणून ते भायर येयले पूण तांकां दिसट वी गिव अस टायम भायर येयले उलयले आनी विदन 15 मिनटान डिसिजन घेयलें आम आदमीच्या लिडरान दॅट वी एक्सेप्ट दॅट ऑफर ऑफ 5 द ऑफर दॅट वॉज मेड बाय काँग्रेस that offer was made by Congress but it took 48 hours for Congress to come back okay म्हणपाक
हेमी 15 मिनिटां सांगले ओके वी एक्सेप्टेड म्हणून 5 जाल्यार 5 त्या 48,000 परतून येता तेन्ना आपूण 3 दिताय म्हणून तेंचीच ऑफर दी. So this is they were not in the right what you say they themselves were in a confused state of mind. दुसरे म्हळ्यार आमची लिडरशिप आहा ती इज बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55 ऑन द निगोशिएटिंग टेबल येतात ते आमचे विचार डिफरंट आसतात यंग एंड वायब्रंट विचार आसता रेडिकल या काँग्रेसीची पडी आहले 70 एंड एबाव आमच्या लायन कितें जवळ जाणटेल्या कडेन तांकां रिस्पेक्ट दिवपाची जाय. सो दॅट एज गॅपाचे प्रॉब्लम आहा. सो आतां चोय आमचो तेन्ना एवरीथींग वॉट दे हॅव हॅड तेन्ना होंडाच्या हातीन घातलें ही 71 एंड एबाव. सो ताचो ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स. सो नाव इफ Congress and AAP has to be in all over India, that is a trend that everybody wants an alliance. काल 2 दीस लोक कितें उलयताले तुका आयकिल्लो आसतलो सगळ्याक. Everybody wants an alliance, including Goa. आमकां न्हू जाय गोंयांत येवन लोक पूण ते सांगता तेजेर ये आमी जम्मू काश्मीर went in the alliance. काँग्रेसीचे थिंगा 7 सीट जिखले आउट ऑफ 29 जम्मू ते 29 पण ते साले 7 जिखले. आपण फक्त 4 सीट घातली तितून आम एक येला ती ओवराल तुका जम्मू काश्मीराक फर्स्ट आमचो एक जिखला तिका मिराज मालिक म्हणून एंड दोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणे बिफोर द इलेक्शन 5 डेज पयले वेन्झीक फोन मारलो. आय वॉज देयर विथ वेन्झी म्हणजे प्लीज गाईड मी म्हणून तितून आणि वी वर 100% शुअर दॅट ही वॉज विनिंग. आणि आय डोंट नो इफ तुम्ही म्हणजे सोशल मिडियाचो म्हजो पोस्ट करताले हांवें सांगलेलें दोडा ताजे संजय सिंग मिटिंगेक गेल्लो पब्लीक मिटींग. दे वॉज मोर क्रावड दॅन आमचो प्रायम मिनिस्टर गेल्लो तेजे पण क्रावड. सो इट्स अ ग्रेट फिलींग दॅट द डेव्हलपमेंट वॉट हॅज हॅपन्ड इन काश्मीर means getting a seat there, it's a big achievement for Aam Aadmi Party. गोंयांत तुमी जेन्ना तुमच्या लोकसभा इलेक्शनाक आशिल्ले तेन्ना अलायन्स जाता इंडिया अलायन्स आनी थंय आम आदमी पार्टीचे लिडर्स आनी काँग्रेसीचे सगळें सांगलें की दीस अलायन्स वील कंटिन्यू टील 2027 असेंब्ली इलेक्शन. सद्याक आतां जर पळोवपाक गेल्यार आमचो अमित पाटकरान एक स्टेटमेंट काडलो काँग्रेस प्रेसिडेंटान की आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी आमचो स्ट्रेंथ वाडोवपाचें आसा आमी आमचें काम करपाचें आसा. ताजे फाटल्यान तुमचो अध्यक्ष अमित पालेकार हाणें स्टेटमेंट केलो की आमी 40 हाजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात आनी 40 वेळा आमकां आमचो स्ट्रेंथ वाडोवपाक जाता. सो हें कितें तुमचे भितर आसा तें हरियाणा सारकें गोंयाकूय जावपाचें आहा फुडल्या जाता फुडल्यार जे तुमगेलो अलायन्स करपाचें पातळ जावपाक आहा किंवा ना जावपाचें आहा. सारको म्हळ्यार दोगांयचो स्टेटमेंट सारको आहा. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट their duty is to strengthen their party in all the constituencies. ते बरें आहा. आमी एक उलोवप जाल्लें आनी तेन्ना कोण जे एका हॉटेलांत उलोवप जाल्लें तेन्ना NCPचो झे फिलीप तो पयलोच म्हणटालो हें तुमी आमदार करता तें असेंब्ली वतो जाल्यार पयलीं सांगलें जाल्यार आपण रावत खंय बरा. झे फिलिपान NCPचो तेणें स्टेटमेंट केलो हें तुमी आसतलें जाल्यार तेन्ना ते एग्री जाले. काँग्रेस कितें जाता तें गरज आहा तेन्ना ते येता बरें. आयज सावथ गोवा गिर्याडो जिखली कित्याक बिकॉज वी वर युनायटेड. सपोज आम आदमीन एक कॅन्डिडेट गेलो जाल्यार आमी 50-60,000 वोट एसोच घेवन वयता आसतले. अराउंड 50 एक 20,000 जर तूं गेलो जाल्यार तो गारक्यातलो. मागीर ते काँग्रेस म्हणटालो स्प्लिटर्स पार्टी स्प्लिटिंग पार्टी म्हणून सगळ्यांक आयज हरियाणा त्या EVM ब्लेम करतात. वी हॅव टू फॉरगेट अबाउट EVM नाव. सगळे EVM ब्लेम करतात. दॅट एपिसोड शूड गिव वी शुड फाइंड अ फॉल्ट फॉर EVM जर हरियाणा केल्या जाल्यार जम्मू काश्मीराक केल्या ना. ते सांगता न्हू. सो वी नीड टू फाइंड अ फॉल्ट बिटवीन आवरसेल्व्स टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. आतां वयते लोकांक जाय अलायन्स जाय म्हणटा वयते सो सांगता आमकां अलायन्स जालो जाल्यार आमी BJP आसा. आतां इफ यू गो टू सी इन हरियाणा
BJP was ruling for 10 years. थिंग बरो जातालें तें घडोवपाक. जम्मू ऑल्सो सेम थिंग. आतां दिल्लीत आमचो आपाचो गव्हर्मेंट आहा. थिंग अलायन्स कितें जाता कोणा उडोवपाक BJP उडोवपाक जाय. BJP थिंग येना. No, but BJP not leading for the last 10 years there. BJP is all India alliance, then Delhi is also there. Why we have come together to defeat BJP? आता गोंयान BJP हारपाक गरज आहा जाल्यार अलायन्साक गरज आहा. महाराष्ट्रात ती स्टोरी. Why they are coming together? Because they want to defeat BJP. नाजाल्यार आपआपल्यान झगडोंक जातालें थिंगा. And then my post alliance करपाक जातालें. So तेक लागून पयलेच वचपाक जाय. कितें जाता some of the leaders of Congress they want alliance, including Rahul Gandhi. देखून आता हरियाणा तेका जाय आसलें but तांचो local leader same story is in Goa also. सगळ्यांक एस्पिरेशन्स आहा आपण इलेक्शन लढची दिसता सगळ्यांक पयलीं प्रॉबल कॅन्डिडेट्स आहा तेका. सो ते थिंगा दांड घाताय वते थिंगा नाक म्हणटाय क्वेश्चन म्हणटाय. सो तेंचे प्रेसिडेंटाचेर प्रेशर आसता. आमचो विजन क्लियर आहा. वी विल डू एज पर आमचे विजन पडे आहा तशें आमी वयतले. म्हणजे आज जर अलायन्स ना जाल्यार देखून वी विल फायट द इलेक्शन्स. ना अलायन्स ना जाल्यार आतां फाल्यां हरियाणा जाल्यार त्या गोंयांत जातलें अशें जालां आसतलें. जाल्यार जालना तें बट हायपोथेटिकली जालें आसतलें. जाल्यार तुमी कितले कॉन्टेस्ट करपाक तयार कितले कितें सब्जेक्ट आमी लास्ट टायम 39 सीट्स घातले आणि चंद्रशेखर शेट्टी हो MLA बिजेपीचो तो आमचो कॅन्डिडेट आसतालो. लास्ट मिनिट ही बॅक आउट ऑफ कॉन्टेस्टिंग ऑन आप. तो तिसरो आमचो MLA आसतालो. सो वी विल इफ काँग्रेस डजंट टाय अप and Congress doesn't learn from its mistakes, the ball is in their court. आम्ही पट्टी घालपाक तयार आहाय. Because we are ready to work and we are working already. Strength वाटून जातलें. डोंट वरी. सध्या जर एक बाणावले आणि एक केले वेगळी हे दोन सोडले आणि कोण आहा. You go to see Salset. Congress is talking about the past. आम्ही Salset काँग्रेसीचो बेस्टन म्हणटाय. 2022 इलेक्शनान आख्खे सालसेटी काँग्रेसी कितली सीटी? 3. आहा कितली? 8. बेस्टनान ऑल खंयचो? यू गो टू सी बेनावली कॉन्फ्रन्सी काँग्रेस आपणाक टिकेट मागता थिंगा थोडे बट दॅट इज मल्टी-कॉर्नर फायट. होय सर मल्टी-कॉर्नर फायट रे. मिकीन चेचला पडून तेचो काँग्रेसूच ना मरे थिंगा खंयचो कॅन्डिडेट जिखलो ना. यू गो टू वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 times there is non Congress candidate. मानो इंडिपेंडेंट जिखलो, फिलिप नेरी इंडिपेंडेंट जिखलो, बेंजामिन इंडिपेंडेंट जिखलो, क्रूज आपाचेर जिखलो. यू गो टू कुट्टोरी आज पयले आंतोन गांवकार जिखलो, आतां रेजिनाथ जिखलो. यू गो टू कुंकोली आयरिस UTDPचेर जिखलो, देन राजन जिखलो. फातोर्डा यू काउंट फातोर्डा कितली वर्सां दामू काँग्रेस म्हणून कॅन्डिडेट आयकलो ना मरे आफ्टर आमचो मामा हाडले दामू आणि विजय आहा कितले वर्स जाले आतां. आनी मारगांव ते जिखताले बिकॉज थिंगा पर्सनल वोटाचेर ते नॉट बिकॉज ऑफ काँग्रेस. सो what is in the last so many years people have seen म्हणजे what a काँग्रेस तुम्ही निवडून हाडून ते कितपण ताचे MLA सेल जातालो ते खबर आहा कितपण ताचे MLA जाम आसतात. So people are not fools. आता जाऊ तेकडे उलयतालो बिफोर दिस इंटरव्यू आमच्या गोंयांत लोक पॉलिटिक्स उलयताय सांजेच्या 12चेर वच खंय नाक्यार वच खंय बार्बेरी वच च्या एक दुकानार वच उलयताय. आयज भायलोय उलयच्या लागल्यो घरांनी. पीपल आर means not in the even भुरगी म्हणजे हे आमगे न्यू वोटर्स आहात ते voters they started talking now. They are understanding the politics. They understand not old school. It's not no more anymore. So you can't fool the people. You can't take their sentiments. या तांगडे बस कंक्लूड करता असताना म्हाका एक केलें की हरियाणा सारक्या गोंयांत जावची न्ही हाजे खातीर कितें करपाक जाय. That is Congress has to decide. आमी we are ready to challenge. There are LOP, Tanso, Yuriba, they are for the alliance. Only the few leaders, they don't want alliance.
तुम्ही जाणा आसतले वेन वी वर्क टुगेदर फॉर असेंब्ली फॉर लोकसभा तो रिजल्ट परिणाम चोय वसावता इवन नॉर्थ गोवा आमचे आपाच्यानी मीन्स सेल्फलेसली काम केला मांद्रे वॉस देशप्रभू आमचो देवेंद्र देशप्रभू बाब मागीर मायेन गेल्यार आमचो राजेश कळंगुटकर म्हापसा सलमान म्हणून भुरगो आनी सुनील सिंगारपूरकर अशे हिंगा सांतांद्रे गेले आमचो रामराव सर मागीर मडकय आमचो सुरल दिलवी आमचो अमित पालेकरान हेमी लीड घेतली नॉर्थाक तेंचे पांड नासलेले तेंचे संघटन थिंग ना या आमच्या लिडरांनी तेन्ना काँग्रेसीची कॅम्पेन सांबाळली थिंग आमच्या लिडरांनी मांद्रे सचिन परब तांचो लिडर आसलो तोच लास्ट मिनिट काँग्रेसी गेलो सॉरी बीजेपी गेलो थिंग कोणूच ना सो तेणे घेतली पण ते फाटल्यान मागीर तेजे बारीक आहा ते मातशे पडी घाताय if we want to defeat BJP then definitely we have to come together all the parties have to come together opposition parties नाजाल्यार जावपाना सो ह्या खातीर आमी हांगा चर्चा थांबयतात जे हरियाणात जर काँग्रेस पडले जाल्यार ते म्हणटा की बीजेपी काँग्रेसीक उडोवंक ना काँग्रेसीक उडयता हो आमचे हरियाणात जो रिजल्ट जातकीर जे लोकांचे रिएक्शन तातूंत हे येता की तांचे काँग्रेसी भितर एक 4 ग्रूप आशिल्ले आनी एक ग्रूप दुसऱ्या ग्रुपाचेर वयर चड जावपाक लागून ताका लागून काँग्रेसीक जिखपाची सूचना आशिल्ली ती डिफीट जाली हेच गोंयांत जावपाक जायना कारण सगळ्याक खबर आसा कालचेच जर पळयल्यार एकलो बीजेपीचो आमदार हाका आमच्या सरकाराचेर टिका करता जाल्यार दुसरो काँग्रेसीचो आमदार त्या हाका जोकर म्हणटा दुसरे वटच्यान बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन काँग्रेसीच्या हाका आमच्या अध्यक्षाक उडोवपाक जाय म्हणून आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीतलो एक लिडर एकठांय येवन काम करता गिरीश म्हणटा पेड स्पोक्सपर्सन मरे इज पेड स्पोक्सपर्सन तेका एक पेपर दिता आनी ते वाचता गिरीराज म्हणटा ओय गिरीराज मरे तो तेका एक पेपर दिता ते वाचता इज अ पेड स्पोक्सपर्सन आनी काँग्रेस इज नॉट टॉकिंग अबाउट पाटकार आवडेचे आसता म्हणून पाटकार इज नॉट टॉकिंग ताका कित्याक पडना गिरीजान आनी पाटकार आवडले जाल्यार आम आदमी कसलो फायद जातलो ना हांव तशें म्हणना हातूंतल्यान एक दिसता की अजुनूय काँग्रेसी भितर एक ग्रुपिजम अजुनूय आसा इतलें आहा सो जर फुडल्या जर 2027 जर बीजेपीक हालोवपाक जाय एक सांगता की सावथ गोवा आमचो कॅन्डिडेट बीजेपीक पडलो हाजो अर्थ फुडली इलेक्शन काँग्रेसीक जिखले असल्यातले गजाल न्ही कारण ते तूं म्हणटा सर ते सामके ग्रासरूट लेवलांतल्यान काम करून येवपी आनी तूं म्हणटा हरियाणाक हातांतली गेल्ली डाव ताणें परत आपल्या कडेन हाडलो सो हे बीजेपी कडेन इतली शक्ती आसा सो काँग्रेसीन आनी आम आदमी पार्टी दोनूय पक्षांनी एकठांय येवन जर फुडली इलेक्शन घडयलें जाल्यारच बीजेपीक हांगा हरोवप शक्य आसा हे काँग्रेसच्या लिडरांनी मतींत दवरचें आनी आम आदमीच्या लिडरांनी मतींत दवरचें इतलेंच म्हणटात आनी आमी चर्चा थांबयतात तसोच देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं पळयत रावात म्हणटात तेमी